परत एक फावट येवकार हांव स्ट्रेट अवे वता आमचे चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकारा म्हऱ्या. लौकीक, कितें आसात आयच्यो अपडेट्स? प्रमोद, सकाळी पयलीं तेजपालाची केस हायकोर्टान येयल्ली, जी अपील केला गव्हर्मेंटान. ते जजमेंट जो लोअर कोर्टान जाल्लो तो अपील केला हेंच्यांनी. सो गव्हर्मेंटान केस जाता सांगलें की तेंकां थोडे जे अपील मेमो आहा तितून अमेंडमेंट करपाक जाय म्हणून. दुसरे वटेच्यान तेंच्यांनी सांगलें आमकां काय प्रॉब्लेम ना म्हणून तितून, आनी तो अपील करपाक एक विकाचो टायम दिला. तेजे उपरांत एक वीक तेंच्यांनी टायम दवरला की जे अपील केले ते अपडेटेड डॉक्युमेंट बाकी सगळे रिस्पोंडंटाक दिवपा खातीर. तेजे उपरांत मॅटर तेंच्यांनी म्हटला की 29 जुलयाक डायरेक्ट हियरिंग घेवया म्हणून तेचेर. ते कोर्टातले जाल्यार प्रमोद दुसरे गव्हर्मेंट लेवलाचेर एक मिटींग जाल्ली आयज, जी IAS ऑफिसरांची, वेगवेगळ्या खात्याचे सेक्रेटरीज, तितून मेनली इश्यू डिस्कस जाले ते आयचे मिटींगेक. वेरियस सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्यो स्कीम आनी खंयच्यो खंयच्यो स्कीम्स गोंयान हाडपाक जाता, खंयच्यो इन प्रोसेस आहा तेचेर. दुसरे CM फेलोशीप प्रोग्राम आहा तेचेर डिस्कशन, इम्प्लिमेंटेशनाचेर. मागीर गोवा इन्स्टिट्यूट फॉर फ्युचर ट्रान्सफॉर्मेशनचो जी स्कीम आहा तेचेर डिस्कशन जालें. मागीर एनपेनलमेंट ऑफ कन्सल्टन्सी, ते सेंट्रल स्किमी हाडपा खातीर ते कन्सल्टंट नेमपाक सोदता मदीं. ही सगळ्यो प्रोसेस तेंच्यांनी करप आसता, सगळे फॉर्मेलिटी तेंच्यांनी करप आसता, तेचेर डिस्कशन जाली. म्हणून पॉलिटिकल एक न्यूज की 2-3 दीस जाले स्टेटमेंट येता बीजेपींतल्याच लिडरांचे. रमेश तवडकरान केलो की काणकोणची तिकेट आपल्याकूच आसतली म्हणून. पार्सेकरान स्टेटमेंट केलो आनी आपल्याकूच तिकेट आसतली बीजेपीची म्हणून मांद्रेच्यान. दोगांनी आसा ते करंट आमदाराचेर टिका केली, तेंच्या कामाचेर टिका केली. तेजे उपरांत लोबोच्यो मेसेजी, मायकल लोबोच्यो मेसेजी सर्क्युलेट जावपाक लागल्यो की ते गोवा फर्स्ट म्हणून पार्टी काडपाचे. म्हणजे तिगांचे मागीर रिएक्शन येयल्या उपरांत आमी पार्टी प्रेसिडेंट तानावडेचेर रिएक्शन घेतलें तेजेर. तेन्ना तेणी सांगलें की पार्टी सरकारान हा एक 10 वर्सांनी गोंयान पार्टी ग्रो जाता. खूब जाणांक सपन, म्हणजे खूब जाणांक इच्छा जाल्या की आपल्याक तिकेट मेळची ना, आपल्याक निवडून येवपाक मेळटलें म्हणून पार्टीचेर म्हणपाक लागलो. पण पार्टीचो एक प्रोसेस तेणी सांगलो की ती जी इलेक्शन कमिटी आसता, मागीर ते बूथ लेवला वयले सगळ्यांक घेवन ते शॉर्टलिस्ट करता नांवां, आनी तेजे उपरांत ती नांवां सेंटराक धाडून ती 2-3 नांवां आयल्यार सेंटराक धाडून ती तेजी फायनल नांव केंद्राच्यान येता. आनी हे सगळे जे लिडर उलयता तांकां खबर आहा की बीजेपी पार्टीचो प्रोसेस कसो आसता. तरी आसतना ते उलयता तेंच्यांनी उलोवचें न्हू म्हणून हें केलें. तेजे उपरांत म्हटलें ते प्रोसेस जाता आमी विचारलें तेका की बाबा सिटींग तुमचे MLA 27 सुमार, सो सिटींग आशिल्ल्यार तांकां डायरेक्ट तिकेटी मेळटल्यो काय तेंच्या हितून प्रोसेस जातलो. जाल्यार तेणी मुद्दम तानावडेन सांगलें की मुख्यमंत्रीच्या मतदारसंघान सुद्दां ह्या प्रकारचो प्रोसेस जातलो. खंयचीच कॉन्स्टिट्युएन्सी ते सोडिना, मुख्यमंत्री धरून सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनी हो प्रोसेस ते हें करता. मागीरूच तिकेट तेंची, मागीरूच कॅन्डिडेट तेंचे फायनलायज जाता. पूण लास्ट हेजी अपडेट दिता ती बुलेटीन येयला, मॉर्टेलिटी आनी पॉझिटिव्हिटीचे बुलेटीन येयला. टोटल 3596 सॅम्पल टेस्ट जाली, तितून 229 पॉझिटिव्ह केसीस मेळ्ळ्या. पॉझिटिव्हिटी रेट 6% पावले. पॉझिटिव्हिटी रेट पर्सेंटेज कमी दिसता, पण नंबर वायज अजूनही 200-300 असे पॉझिटिव्ह मेळप चालू आहा. आनी डेथ्स आहा त्यो आयज 9 डेथ्स, आनी टोटल डेथ जाता 3022 आयचे धरलेले. आनी आमी वर्साचो हें पळयलें कित्याक लास्ट टायम 22 जुनाक फर्स्ट गोंयान 2 डेथ जाल्ल्यो. ते टोटल वर्साचो हें काडलो जाल्यार एके वर्साक गोंयान 3022 डेथ जाल्यो कोविडा लागून. आनी आयच्यो ज्यो 9 डेथ जाल्या तितून 6 GMC आनी साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान 3 डेथ जाल्या.